नमस्कार. हांव गोविंद मुखार तुमकां सगळ्यांक नित्यानंद क्रिएशन्स आणि थिंक अँड इंक हांच्या जोड पालवान पलाश अग्नी स्टुडिओ हांणी घडोवन हाडिल्ल्या आयच्या ह्या सुंदर अशा कार्यावळीक येवकार दिता. इश्टानो, पर्यावरण म्हळ्यार कितें? मनीस आपल्या आंगा खांदार खेळोवपी तांच्यो गरजो पुराय करपी एक दैवीय शक्त म्हळ्यार हें पर्यावरण. मनीसकुळाच्या शारिरीक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक जीवनाच्या प्रत्येक पांवड्यार ताका सांगात दिवपी सांगाती म्हळ्यार हें पर्यावरण. पलाश अग्नी हाच्या फुडारपणा खाला समाजान समाजीक जागृताये खातीर आनी ह्या कोविड काळात सकारात्मकताय पातळपा खातीर पलाश अग्नी स्टुडिओ आपले परीन वावर करीत आसा. साबार विशयांचेर आमी कार्यावळी घडोवन हाडल्यात आनी तातूंतली आयची ही एक कार्यावळ. आयची ही कार्यावळ म्हळ्यार सुंदरलाल बुगुना हाका जे नामनेचे पर्यावरणवादी आसात तांकां अर्पीत केल्ली कार्यावळ. जगभरांत फामाद जावपी चिपको मुवमेंट ह्या मुवमेंटाचे ते फुडारी आशिल्ले. तेरी धरणाच्या विरोधांत लेगीत ते सामील आशिल्ले. तांच्या आदारान घडोवन हाडिल्ली ही आयची खास कार्यावळ. हालींच 21 मे 2021 ह्या दिसा ते संवसाराक आंतरले. तांकां आर्गां दिवपी आमची ल्हानशी कार्यावळ ताचें नांव गोंयचें पर्यावरण, सोबीतकाय आनी गिरेस्तकाय. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमचे मदीं आसात गोंयचे नामनेचे पर्यावरणवादी भौमानेस्त राजेंद्र पांडुरंग केरकार सर. भौमानेस्त राजेंद्र पांडुरंग केरकार हांची वळख दिवची जाल्यार ते गांवांत केरी 70 हांगा रावपी अशें म्हणचें पडटलें. इतिहास आनी समाजशास्त्र ह्या विशयांनी तांणी एम.ए.ची पदवी मेळयल्या. तशेंच बी.एडाचें शिक्षणय घेतलां. फाटलीं कितलींशींच दशकां ते पर्यावरण आनी वन्यजीव संरक्षणा खातीर वावर करत आसात. तांच्या ह्या वावराची दखल घेवन तांकां कितलेशेच राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार फावो केल्यात. विन्संट झेवियर फाउंडेशन अवॉर्ड कॅलिफोर्निया 2001, वायल्ड लायफ कन्झर्वेशन अवॉर्ड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया 2002, गोवा सुधारक फेलोशिप US, ब्रगंता परेरा फाउंडेशन फेलोशिप लिस्बन, CPR एनवायरमेंट एज्युकेशन अवॉर्ड चेन्नई 2007, डॉक्टर अनिता अवचत संघर्ष सन्मान पुरस्कार पुणे 2010, ओ इन्स्टिट्यूट ऑफ फेलिको ई ग्रासेस ब्राझील 2015 हे सारकिल्ले साबार पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. गोंयच्या इतिहासाक, पर्यावरणाक, संस्कृतायेक धरून तांणी 7 मराठी पुस्तकां बरयल्यात तशेंच इंग्लीश पुस्तकाय रचल्यात. ते भायर 500 वयर लेख तांणी सुनापरांत, भांगरभूंय सारकिल्ल्या खबरापत्रांनी तशेंच जर्नलांनी पब्लिश केल्यात. कोंकणी, मराठी आनी इंग्लीश भासांनी साबार म्हायतीपटाय तांणी बरयल्यात आनी तांकां राष्ट्रीय पांवड्या वयले पुरस्कारूय फावो जाल्यात. 2014 वर्सा सावन नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ ऑफ इंडिया हाचे ते वांगडी आसात. तेच बरोबर राज पांवड्या वयल्या तशेंच राष्ट्रीय पांवड्या वयल्या कितल्याशाच संरक्षणा खातीर, पर्यावरण संरक्षणा खातीर वावुरपी संस्थेचे ते वांगडी आसात. तुमकां योगार सर, आयच्या ह्या कार्यावळीक तुमची उतरां आमचे खातीर खूब मार्गदर्शक आसतली, प्रेरीत करपा सारकी आसतली. तुमचे सारकिल्ल्या मनशा कडल्यान, तुमचे सारकिल्ल्या पर्यावरणवादी कडल्यान आमी खुबशे घेवचे आनी आमचे परीन त्या पर्यावरणाचे संरक्षण करचे, जेणे करून हे पर्यावरण आमच्या मुखावयल्या पिळगे मेरेन पावतले आनी ह्या समाजान एक बरें पर्यावरण उरिल्ल्याचे आमी म्हणू शकतले. आयच्या ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकारता आनी तुमी तुमच्या उलोवपाक सुरवात करची अशें हांव आमंत्रीत करता. नमस्कार सगळ्यांक जागतिक पर्यावरण दिसाच्यो शुभेच्छा हांव दिता. आनी ही कार्यावळ ज्या पर्यावरण प्रवर्तक मनशाक अर्पीत जाल्ली आसा त्या सुंदरलाल बहुगुणाक हांव नमस्कार करता. म्हाका याद जाता की मध्य प्रदेशात हांव एका कार्यक्रमाच्या निमतान तांकां 25 वर्सां पयलीं मेळ्ळालो आनी त्याच्या उपरांत महाराष्ट्रानूय तांकां मेळ्ळालो. आमचे खूब
बरे संबंध ह्या मनशा लागी असले आणि माझी जीण जी आसा ही समृद्ध करपाक गिरेस्त करपाक ज्या मनशांनी हातभार लायल्लो आसा तातूंत सुंदरलाल बहुगुणा हांचोय आस्पाव जाता. ज्या परिसरांत ते तेंच्यांनी काम केलें आनी चिपको सारकी चळवळ गिरेस्त केली आणि तेंचीच प्रेरणा घेवन शिरशी हांगासले मानादीक पांडुरंग हेगडे आणि एपिको चळवळ सुरू केली आणि एकंदर जंगल संवर्धन झाडां संवर्धन करच्या खातीर जे काम केल्लें आसा ते सगळ्यांक देख घेवपा सारकें आसा. पर्यावरण हो विशय जो आसा हो मनीस जातीच्या जिणे कडेन जेन्ना होमो इरेक्टस ह्या आदिमानवाचे अस्तित्व ह्या धर्तरेर निर्माण जाल्ले तेन्नाच्यान आसा आणि जो मेरेन पर्यावरण मनशाक पोषक असता तो मेरेन मनीस ह्या सैमान आपले जीवन जे आसा हे गिरेस्त करपाक शकता. सैम आणि पर्यावरण हांच्या पालवान मनशान आपली जीण जी आसा ही सुंदर केल्ली आसा, सोबीत केल्ली आसा आणि तेका लागून ह्या पर्यावरणाच्या संदर्भात आम्ही जागरूक रावप आमचे कर्तव्य आसा. आमच्या भारताची राज्य घटना तेतूंतले 18वे आणि 48वे जे 48वे आणि 91 जे कलम आसा ते आमकां याद करून दिता की प्रत्येक ह्या देशाच्या नागरिकाचे प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य जावन आसा की त्यांच्या वाठारातले पर्यावरण, वन्यजीव आणि परिसंस्था हांची राखण जावची, ती गिरेस्त जावची आणि त्याच्या खातीर प्रत्येक जण एकल्या नागरिकान आपले योगदान करचे असता. आणि हाच्या खातीर जेन्ना ही धर्तरी निर्माण जाली आणि जीवसृष्टीची निर्मिती ह्या धर्तरेर जाली तेन्ना आमकां तरातरांची झाडां झोपां दिश्टीक पडली. जवळजवळ 140 दशलक्ष म्हणजे 140 मिलियन इयर एगो ह्या धर्तरेर मिरिस्टिका स्वॉर्म व्हेजिटेशन म्हणजे दलदलीच्या प्रदेशांत मेळपी रानवटी जायफळांच्या प्रजातीची झाडां जी आसा ही आमकां कांय मोजक्याच वाठारांत पळोवपाक मेळटा. आमचो जो अस्तम घाट आसा जेका आमी वेस्टर्न घाट म्हणटा, ह्या वेस्टर्न घाटान केरळा, कर्नाटक ह्या राज्यान खूप कमी प्रमाणात अशी जंगलां आतां उरिल्ली आसा. आमचे गोंय लेगीत ल्हान असले तरी ह्या मिरिस्टिका स्वॉर्म व्हेजिटेशनाच्या एकंदर दायजान गिरेस्त आसा. आयज लेगीत आमी 70 आणि सांगे ह्या वाठारांत जर गेले जाल्यार आमकां अशा प्रकारचे जंगल पळोवपाक मेळटा. जेन्ना ह्या धर्तरेर मनशाचे वास्तव्य नासले, ह्या धर्तरेर मनशाच्यो पावल खणा नासल्यो त्या वेळार हे जंगल आसा आणि आयज मेरेन हे जंगल आमकां 70 हांगासल्या माळोली गांवांत, ब्रह्मकरमळी गांवांत पळोवपाक मेळटा. बिबट्यान आजोबाची तळी आणि निरंकाराची राय. त्याच प्रमाणे नेत्रावळी हांगासर आमी जर गेले जाल्यार थंय भाटी म्हणून जो गांव आसा त्या भाटी गांवांत 12 जण आसा. त्या 12 जाणांक वाघपेड आसा आणि सुर्याकाळ आसा. हे दोन आणि त्या शिवाय सावरी धबधब्या कडेन वयता तेन्ना सुरवेकूच आमकां हे जंगल पळोवपाक मेळटा. काणकोण तालुक्यान एका वेळार एड्या गांवांत ह्या जंगलाचे कांय अवशेश मेळटाले. पूण आयज मनशाचे एकंदर जंगलाचेर घुरी घालपाचे जे एकंदर वर्तणूक आसा ती खूप वाडत चल्लेली आसा आणि आमच्या सैमाचे गिरेस्त दायज जे आसा ते आयज इबाडीत चल्लेले आसा. आणि तेका लागून अशा प्रकारच्या जाग्यांनी आमची जीण समृद्ध केल्ली आसा. जे कर्बवायू उत्सर्जन आसा जेका कार्बन इमिशन म्हणटात त्या नियंत्रित करपा खातीर ह्या परिसंस्थेचे महत्वाचे योगदान आसा. त्याशिवाय प्राणवायूची निर्मिती करपाक ह्या जंगलाची झाडां आणि झोपां महत्वाचे योगदान करता. आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार ही झाडां जी आसा निरंतर 12 महिने उदक जे आसा पिवपाचे ते पुरवपाचे काम करतात. ह्या वाठारांत जी झाडां झोपां आणि एकंदर पक्षी सवणी पळोवपाक मेळटा ती आमकां हेर कडेन पळोवपाक मेळटा. आमची जीण खूप गिरेस्त करपा खातीर आमच्या ह्या गोंयांत जंगल वाठारांनी आमकां जायत्यो गजाली पळोवपाक मेळटा. 1424 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ गोंयांत
रानाच्या सकयल आसा आणि आमच्याकडे 6 अभयारण्य आणि एक राष्ट्रीय उद्यान आसा. हे सगळे ग्रेस्त दायज आम्ही जर राखून दवरले जाल्यार आमची जीण समृद्ध जावं. रातच्या वेळार पावसाच्या दिसांनी आम्ही जर गोंयांत सत्तरी, धारबांदोडा, काणकोण, सांग्या ह्या वाठारांत जर गेले जाल्यार आमकां बायोल्युमिनेसंट मशरूम पळोवपाक मेळटा. अशा प्रकारचो जैव प्रकाश जो आसा, ही मृत जाल्लेली झाडां जी आसा ही आमकां दाखयतात आनी हातूंतल्यान मनशाक देंवचाराच्या चुडीचो आभास जाल्लो आसपाक जाय. रानांत काळख्या रातीक अमासेक जर आमी गेले जाल्यार अशा प्रकारचे जैव प्रकाश दिवपी जंगल जे आसा हे आमकां दिश्टी पडटा. सैमाचो हो अप्रूप चमत्कार जो आसा, हो चमत्कार आमची जीण खऱ्यांनीच गिरेस्त करता आणि आमी ह्या सगळ्या गजालीक अचंबित जाल्ले आसता. आमच्या पूर्वजांनी जल म्हळ्यार उदक, जंगल, रानां आणि जमीन जी माती असता ह्या 3 तत्वां खातीर महत्व दिल्ले आसा. आणि आमच्यो देव देवता, धर्म हे सगळ्यो गजाली जर आमकां आमी पळयल्यो जाल्यार आमच्या लक्षांत येताले की आमच्याकडे जी गजलक्ष्मीची परंपरा आसा, ही गजलक्ष्मी काणकोण म्हालांत तुमचे जे थळावे आमदार आसा इजिदोर फर्नांडीस त्यांच्या घराच्या देगेक जो वीरगळ आसा त्या वीरगळाच्या वयल्या भागांत तुमकां ही गजलक्ष्मी पळोवपाक मेळटा. गजलक्ष्मी म्हणजे ह्या मान्सूनचे प्रतीक आसा आणि हातून जे हत्ती दाखयलेले आसा हे म्हळ्यार पावसाचे प्रतीक आसा. आमच्या पूर्वजांनी जल, जंगल आणि जमीन ह्या 3 तत्वाच्या माध्यमांतल्यान आपली जीण जी आसा ही गिरेस्त केल्ली आसा. ही जी गजलक्ष्मी आसा ही सत्तरींतल्या खुबशे गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा. आदीम काळांत मनीस जेन्ना रानांनी भोंवतालो तेन्ना तो कंदमुळां खातालो, माशे धरून खातालो, रानांतली जनावरां आसा हांची फातराच्या शस्त्रांनी तो शिकार करतालो. अशाच प्रकारची एक आदीम काळातली गुंफा जी आसा ही 66 तालुक्यातल्या सालसेत तालुक्यातल्या कुंकळी गांवा लागीं आसपी म्हणजे फातारप्या वचपाच्या वाटेर मलांगिरी नावाचो वाठार आसा. आणि ह्या मलांगिरीन जर तुम्ही गेले जाल्यार तुमकां आदिमानवाच्या अस्तित्वाच्यो खाणाखुणा मिरोवपी एक होरी जिका आमी गुंफा म्हणटा, केव्ज म्हणटा ती पळोवपाक मेळटा. ही केव जी आसा तेचे पुरातत्व शास्त्रज्ञांनी अभ्यास केल्लो आसा आणि एकंदर तुम्ही ह्या गुंफेन ह्या होरीन जर प्रवेश केलो जाल्यार तुमकां एकंदर ह्या आवाठाचे आदीम मनशाच्या जिणेन कितले महत्व असले हे कळटाले. अशा प्रकारच्यो गुंफा ज्यो आसा ते गोंयांत खूप कमी वाठारांत आमकां पळोवपाक मेळटा. आमची जीण जी आसा ही समृद्ध करपा खातीर जायत्या गजालींनी योगदान केल्लें आसा. आमचे पूर्वज तरातरांच्यो गजालींचो वापर करताले. आता ह्या स्लायडीन काही जी तुम्ही फोटो पळयतात तेतूंतलो म्हणजे ब्राह्मी सारखी हाजी जी आसा ही ह्या दिसांनी शेतां जी आसता त्या शेतांच्या आवाठांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. पयलींच्या तेंपार लोक ह्यो रानांतल्यो भाजयो ज्यो आसा तेंचो आस्वाद घेताले. आता रिवण गांवांत जर गेले जाल्यार थंय तुंब्याच्या फुलांचो वापर जो आसा तो विमलेश्वर देवाचो प्रसाद पाकळी घेवपा खातीर वापर करतात. गोंयांत जर आमी एकंदर पळयले की कांय कडेन पटकोणेची फुलां आसता, कांय कडेन सालय नांवाच्या झाडाच्या वापर केलो वयता. अशी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ते देवाचो कौल घेवपा खातीर लोक उपेगान हाडटा. आता जर मेणकुरे गांवांत जर गेले जाल्यार ते मेणकुरे गांवांत माऊली देवीचो प्रसाद जो आसा तो घेवच्या खातीर साराका अशोका ह्या फुलाचो वापर करतात. म्हणजे कितले म्हणजे आमच्या गोंयांत जे ग्रेस्त जैवीक संपदेचे दायज आसा ते पळयले जाल्यार आमकां कळटा. आयज आमी वेगवेगळे साबण जे आसा तेचो वापर करता. पूण पयलींच्या तेंपार लोक सोपतट जेका रिटे म्हणटात ह्या रिट्यांचो वापर करतालो आणि ह्या रिट्यांच्या माध्यमांतल्यान त्यांच्या कडेन जे आयज आमी सर्फ किंवा वेगवेगळे रीन हे जे साबण आसा, डिटर्जंट आसा त्यांचो कपडे धुवपा खातीर वापर करता. पयलींच्या तेंपार रिटे हे काम करताले. आयज आमी रिट्यांक सोप तटाक पूर्णपणे विसरलेले आसा. आमच्या कडेन परिपाड आसलो, त्या परिपाडाचो वापर लोक जे आसा ते कसाय करपाक, च्या करपाक करताले. आमची जीण जी आसा ही म्हणजे वखदी भाज्यांनी खूप समृद्ध असली. आयज पाकिस्तान
हे राष्ट्र जे आसा हे दुधयाची निर्यात करून बरे पैसे कमयता. दुधी जो आसा आमच्याकडे तरातरांची दुधी आसा आणि काणकोण तालुको किंवा सत्तरी म्हाल किंवा सांगे हे सगळे वाठार जे आसा हे दुदयान ग्रेस्त आसा. आयज दुदयाची भाजी खावपाक आमकां वीट येता पूण खरेंच ही भाजी जर खाल्ली जाल्यार तुमकां कळटलें की कितले म्हत्व कितली पौष्टिक तत्वां ह्या भाजयेन आसा. आमच्याकडे सातशिऱ्याचे भेंडे आसा म्हणजे सांतिस्तेवचो तिसवाडी तालुक्यांतलो जुवो जो आसा ह्या जुव्यार जर गेले जाल्यार लोक हांगासर सातशिऱ्याचे भेंडे करतात. आक्षी गेले जाल्यार आक्षीची वांयगी आसा. ताळगांव गेले जाल्यार ताळगांवची वांयगी आसा. अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमच्या गोंयांत ज्यो मेळटा. खूब वेगळी तेंची चव आसा. आमच्या कडेन फागलां आसा. ही फागलां म्हणजे लोक आतां विसरलेले आसा. रानांत मेळपी ही फागलां जी आसा त्यांचो वापर लोक करताले. कारवती आसा जी चवीक कडू आसता आणि लोक त्याची कडवटपणा घालून भाजी करतात. ही पूर्णपणे चुकीची पद्धत आसा कारण तितून काही औषधी वखदी गुणधर्म आसा ते जर उरपाक जाय जाल्यार आमकां ह्या भाजयेचो नैसर्गिक म्हणजे सैमिक तत्वां आसा त्यांचो वापर करून उपेग करपाक जाय. आमच्याकडे तरातरांची फुलां जी आसा त्या फुलांची भाजी करपाची परंपरा आसा. म्हणजे विशेषतः मस्काची किंवा शेंगलाची फुलां जी आसा ती आमी भाजून खाता. मागीर आमच्याकडे दुदयाची फुलां आसा. ह्या दुदयाच्या फुलांची भाजी सुद्धा खूप सुंदर असता. तिची चवीक म्हणजे दाळ बी घातली जाल्यार तिचो चव जी आसा ही खूप वेगळ्या पद्धतीची आसा. आयज आमकां चिकन म्हटल्या बरोबर तोंडाक उदक सुट्टा. हांव खरो म्हळ्यार शाकाहारी व्हेजिटेरियन पूण व्हेजिटेरियन मनशाक सुद्धा चिकनाचो आस्वाद जो आसा तो जर घेवपाक जाय जाल्यार तुमी ह्या दिसांनी चिवार आसता म्हणजे पावसाच्या दिसांनी चिवार मेळटा. आमच्या केरी गांवांत चिवार धार नांवाचो डोंगर आसा. ह्या चिवराचो वापर लोक अशा पद्धतीन करताले की तांकां श्रावणान याद येनासली चिकनाची म्हणजे सागोतीची याद येनासली कारण अशा प्रकारची सागोती तुम्ही ह्या चिवरापासून चिवराचे कोंब आसा त्याच्यापासून करपाक शकता. आमच्याकडे जायत्यो ज्यो रानवटी भाजयो आसा आंकूर आसा किंवा कुड्डूक आसा ह्यो सगळ्यो भाजयो ज्यो आसा ह्या आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्ले गिरेस्त दायज आसा आणि त्याचो वापर करून आमच्या लोकांनी आपली जीण जी आसा ही समृद्ध केल्ली आसा. करमल घाट जो आसा तो केप्यांतल्यान सासश्टींतल्यान काणकोण वचपा खातीर रस्तो जो आसा तो आमी उपेगाक हाडटा. ह्या घाटाचे नाव जे आसा ते करमल घाट आसा. आता तुम्ही जर घाटाची नावां पळयली जाल्यार लोकांनी झाडांक कितले म्हत्व दिल्ले ते कळटले. आता काणकोणच्यान जर नेत्रावळी सांग्या वचपाक जाय किंवा केपें तालुक्यांतल्यान मानगाळ वचपाक जाय जाल्यार आंबा घाट लागता. तर तो घाट म्हणजे प्रत्येक घाटाकडे निगडीत अशी वेगवेगळी परिसंस्था आसा. आता करमलाची फळां जी आसा म्हणजे पासू करमलाचे नांव ल्हान जावन व्हड करून काणकोणचे नांव अशे म्हणटात लोक. आता ही जी करमलाची फळां आसता ही काय म्हणजे डिलिजिना पेंटागॅना हो करमळ जो आसा तिची पानां वापरता पूण दुसऱ्या प्रकारचो करमळ जो आसा जो रानांतून मेळटा तेची व्हडली फळां आसता म्हणजे नाल्ल कशी फळां आसता ह्या नाल्ल कशा फळांचो वापर करून लोणचें करपाक येता तेच्या पासून भाजी करपाक येता अश्यो जायत्यो गजाली पूण आयज गोंयकार ह्या सगळ्या दायजाक पुराय तरेन विसरत चल्लेले आसा. आमच्या कडेन रानांतली मेथी आसा ह्या रानांतल्या मेथयेचो वापर लोकांनी भाजी म्हणून केलो. आयज आमी मार्केटान जी मेथी मेळटा त्या मेथीचोच जास्त करून वापर करता. आमच्या कडेन पोस्ट आसा ह्या पोस्टाची पानां जी आसा ती जून जावच्या पयलीं जर आमी खाल्ली म्हणजे क्रॅप जिंजर जेका म्हणटा त्याचो वापर आमी करूंक शकता. त्या शिवाय तेका एक आलें कशें पोना मेळटा त्या आल्याचो वापर नाळकूट जेन्ना जाता पांयान तेन्ना तेचे गंध काडून लोक करतात. तर आमच्या कडेन लोक जे आसा ते जे रानांत वयताले आनी रानांत गोरवां घेवन गेल्या उपरांत ते वेली पासून किंवा वेगवेगळे जे वनस्पती आसा तेच्यो भाज्यो हाडटाले आनी तेचे वापर करतालो. टेटू नांवाची भाजी आसा किंवा भारंगी नांवाची भाजी आसा. ह्यो सगळ्यो भाज्यो ज्यो आसा ते लोकांक तेचे ज्ञान आसले. आयज ह्यो भाज्यो ज्यो आसा हे तेंचो विसर आमकां जाल्लो आसा. आमी हळूहळू करून हे सगळे दायज जे आसा ते विसरता. आता आमच्या सत्तरीन जर येयले जाल्यार वेगवेगळ्या गांवांची नांवां जर आमी पळयलीं जाल्यार तेतूंतल्यान आमकां म्हणजे करमळी गांव आसा थंय करमळाची झाडां आसली पयलीं. तर आमच्या कडेन सत्तरीन घोटेली म्हणून हांव ज्या वाठारांत रावतां त्या गांवाचें नांव आसा घोटेली केरी.
तर घोटेलेन पयलींच्या तेंपार घोटवेल नावाची वेल आसताली आणि ह्या घोटवेलीची पानां जी आसा आंकूर जे आसा त्याच्यापासून लोक पावसाच्या दिसांनी भाजी करताले. मागीर जांबो दगड जाका जंबू खडप म्हणटा त्या जंबू खडपाचेरूय कांय भाज्यो मेळटात जाका सुलची भाजी म्हणटात, मसालो घालून लोक करतात. आणि आता लोक जे आसा ते दिण्यांक तर पुराय तरेन विसरलेले आसा. म्हणजे आमच्या कडेन पाडवो जाता, संवसार पाडवो, तेन्ना नेत्रावळी भागान लोक जे आसा ते दिण्याची जत्रा जी आसा ती साजरी करतात. किंवा आमच्या श्रीस्थळ भागान सुद्धा दिण्याचो वापर जो आसा तो खूप मोठ्या प्रमाणात करता. पण दिण्याचो वापर आयज भाजे खातीर करपाचे लोक पुराय तरेन विसरलेले आसा. सत्तरीन एक गाव आसा पेंड्रा आणि ह्या पेंड्रा गांवांत तामिळनाडिया उल्गिनोसा नावाची फळां मेळटात, जांकां पेंड्रे म्हणटात. पूण हे पेंड्रे खावच्या पयलीं हांव सगळ्यांक विनंती करीन की तुमी हे खावपाच्या भानगडीन पडूं नाका जो मेरेन तुमकां एखाद्या वनस्पतीची वळख मेळना, फळांची वळख मेळना तो पर्यंत तो प्रयोग करपाचो ना. कारण ही सगळी फळां जी आसा आता हे जर पळयलें पेंड्रो जो आसा तो केळी सारको दिसता, म्हणून केळीची जर फळां खाल्ली जाल्यार तुमकां विषबाधा जावंक शकता, उलटी जावंक शकता. तर हेचे म्हणजे बेसन आसा त्या बेसनापासून आमी भजी करतात. पूण हो तामिळनाडिया उल्गिनोसा जाका पेंड्रो म्हणटात त्या पेंड्राचो वापर करून आमी भजी बऱ्यापैकी काडूंक शकता. खूप सुंदर आस्वाद त्याच्यापासून आमी घेवंक शकता, त्याची भाजी सुद्धा करपाक शकता. अशें हे आमकां दायज जे आसा हे सैमान दिल्ले आसा. मनशाक जेन्ना कळ्ळें की रानांतली वेगवेगळी कंदमुळां जी आसा ही कंदमुळाची लागवड जर आपूण केली जाल्यार त्याचो लाभ जो आसा तो आपणाक मेळपाक शकता. आता काणकोण तालुक्यांतल्यान उत्तर कन्नडांतल्या जंगलान हांगासले वेळीप लोक गेले आणि वयता आसतना तेंच्यांनी हांगासल्यान गोंयच्यो मुंडल्यो, माडयो हे सगळे हाडले आसा आणि तेका लागून जर तुम्ही कारवारच्या लागसार जी जंगल वाठार आसा म्हणजे दिग्गी, मार्रा ह्या भागात जर गेले जाल्यार ते सगळे लोक जे आसा ते मूळ काणकोणचे पूण ते जंगल वाठारात रावता आणि थंयच तेंच्यांनी दायज जे आसा आपले माडयांचे जेका आमी ट्युबर क्रॉप्स म्हणटा त्या ट्युबर क्रॉपाचे दायज जे आसा हे दवरलेले आसा. ही वेगवेगळ्या प्रकारची ट्युबर म्हणजे त्याच्यापासून कापां करपाक शकता, आम्ही त्याच्यापासून भाजी करपाक शकता, केळ करपाक शकता, नाचण्याची भाकर आणि केळ भितर जर आम्ही म्हणजे सोला बिला घालून व्यवस्थित केले जाल्यार ती चव जी आसा ही आम्ही सांगपाक शकना कितली बरी असता ती. आणि आयच्या पिळगेक ही चव घेवप खूप गरजेचे आसा. आमच्या कडेन पावस येयलो म्हणजे पावसाचे दीस सुरू झाले की तरातरांची आमरी जाका म्हणजे मरण ना अशी वनस्पती पळोवपाक मेळटा, तांकां ऑर्किड्स म्हणटा. आणि सीतेची वेणी किंवा द्रौपदीची वेणी किंवा आमच्याकडे बुलबुफोरम अशी तरातरांची आमकां आमरी जी आसा ऑर्किड्स आसा ते पळोवपाक मेळटा. खरें म्हणजे मनशाची जीण जी आसा ह्या जिणेंतले जी दुःख आसा, वेदना आसा ही केन्ना कमी जाताली जर आमी सैमा कडेन त्या दृष्टिकोनांतल्यान पळयलें जाल्यार. संत तुकाराम महाराजान जशें म्हटलेलें आसा की वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी पक्षी आळविती सुस्वरे. हे जे तत्व आसा हे तत्व जर आमकां कळपाक जाय जाल्यार आमी जास्तीत जास्त सैमा लागीं एकरूप जावप खूप गरजेचें आसा. सैमान इतल्यो गजाली आसा की आमची जीण खूप गिरेस्त जावपाक शकता. आता सत्तरींतलो म्हादय अभयारण्याच्या गोपान असलेलो कोदळा गांव जर घेतलो जाल्यार कोदळा गांवांत अशा प्रकारची झर आसा की त्या झरीच्या उदकाचो उपेग लोक जे आसा ते वखद म्हणून करता. आता ह्या झरीचे उदक जे आसा हे व्हरपा खातीर वेगवेगळ्या भागांतल्यान म्हणजे भारतातल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान लोक येतात आणि ते बॅरलांनी भरून उदक विमानान किंवा रेल्वेंतल्यान भायर वयतात. म्हणजे आमच्या कडेन कांय कडेन जर पळयले जाल्यार अश्यो झरी आसा म्हणजे तुम्ही जर खोतीगांव अभयारण्यात गेले किंवा तुम्ही जर काब-दे-राम जाका खोलगड किल्लो म्हणटा त्या खोलगड किल्ल्यान गेले जाल्यार अश्यो वखदी झरी आसा त्या पूर्वीच्या काळासान लोक तेचो वापर करता. कारण आता असोड्या गांवांत आंबेशी हांगा झर आसा. त्या आंबेशीच्या झरीचो उपेग लोक जे आसा ते वखद म्हणून करताले. आता कोपाड्डे गांवांत जेन्ना सर्पदंश किंवा चर्मरोग जे कातडीचे रोग आसा तेचेर तांकां ॲलोपॅथीक आयुर्वेदीक अशा वेगवेगळ्या उपचार पद्दतीन जेन्ना तेचेर म्हणजे प्रभाव जायना तेन्ना लोक जे आसा ते ह्या गांवांत येता आणि ह्या गांवांत ती ब्राह्मणी देवी आसा त्या ब्राह्मणी देवीचे तीर्थ जे आसा ते तीर्थ म्हणजे त्या झरीचे उदक ते कलशान घालतात आणि ते मागीर लोक वखद म्हणून वापरतात. म्हणजे अशा प्रकारचो उपेग जे आसा ते लोक उदकाचो करता. म्हणजे वॉटर इज द एलिक्झिर ऑफ लायफ, जीवनामृत ताका म्हटलेलें आसा.
त्याचो दिश्टावो आमकां ह्या सगळ्या परंपरांनी पळोवपाक मेळटा. आता जेन्ना शिगम्याचो सण येता त्या सणान आमी जे आयज रंग वापरतात ते रंग खूप रासायनिक असता आणि खूप घातक असता मनशा खातीर. हवा प्रदूषण आसा ते करपाक ते कारणीभूत जाता आणि आमकां तरेतरेचे दुयेंसां दिवपाकूय कारण जाता. कारण काही रंग जर तर दोळ्यान गेले जाल्यार आमकां तात्पुरते आंधळेपण येवंक शकता. त्याशिवाय आमचे पचन क्रिया आसा तेचेरूय तेचे दुश्परिणाम जावंक शकता आणि आमचो सैमाचो इबाड जावंक शकता. तर आमचो एक विवेकानंद पर्यावरण जागृतीचो कार्यकर्तो, फौजेचो कार्यकर्तो सूर्यकांत गांवकर भुईपाल हांणी सैमातल्या वेगवेगळ्या घटकांचो वापर करून म्हणजे आमच्या कडेन पयलीं लोक आसले ते हळदीचो वापर करताले आणि अशी एक म्हण आसली की पी हळद हो गोरी म्हणजे काळो मनीस आसा त्या मनशान जर हळद घातलेले दूध पियेलें जाल्यार त्याचो रंग आसा तो गोरो जाता अशें मानताले. आता हळद जी आसा ह्या हळदीक लागूनच आमची फिश करी रायस आमी जे नुस्त्याचे हुमण करता त्या नुस्त्याच्या हुमणान जे खरे म्हणजे खावपा योग्य करपाचें काम जे आसा ती हळद करता. जेन्ना लोकांक रक्त येता जखम जावन त्या वेळार ही अँटीसेप्टीक हळद लोक वापरताले म्हणजे हळदी वखद म्हणून वापर करूंक येता, रंग म्हणून वापर करूंक येता. तर आमच्या कडेन केशर म्हणून मेळटा वनस्पती न्हंयच्या वाठारांनी बिक्सा ऑरिलिना त्याच्यापासूनच रंग तयार करता. अशा वेगवेगळ्या वनस्पतींचो वापर करून सूर्यकांत गांवकारान लोकांक शिगम्या खातीर आरोग्यदायी आणि वखदी गुणधर्म असलेले रंग दिल्ले आसा. आता कोणायकू हे रंग जे आसा हे रंग होळये खातीर वापरूंक येता आणि कोणायक दिसता बाबा सरबत पिवपाक जाय जाल्यार हे सरळ रंग जे आसा हे रंग घालून तुम्ही सरबत तयार करपाक शकता. इतली वखदी गुणधर्म ह्या रंगांनी आसा. आयज आमी हे सगळे रंग विसरत चाललेले आसा आणि ताका लागून आमच्या जिणेचो आयज बेरंग जायत आसा आणि आमचे जीण जी आसा ती तरेतरेच्या दुयेंसांक सामोरी वयता. एका वेळार श्रीस्थळातले मल्लिकार्जुनाचे मंदिर जे आसा काणकोणातले ते कावी कलेचे एक सुंदर उदाहरण असले. आयज आमी अंकोला गेले जाल्यार थंय कावी कला पळोवपाक मेळटा. पूण ते कावी कले किंवा मरिकम्माचे मंदिर आसा शिरसी हांगासर ते जर पळयले जाल्यार ते कावी कलेचे एक बरे उदाहरण आसा. पूण थंय जी कावी चित्रां आसा ही पुराय तरेन रासायनिक रंगांनी रंगयलेली आसा. पयलींच्या तेंपार जवळ जवळ 300 ते 400 वर्सां हो कावीचो रंग जो आसा काव जो आसा तो उरतालो आणि अशा प्रकारचे एक सुंदर मंदिर जे असले ते आमच्या अडवतपाल गावात मारुतीचे मंदिर असले दिवचल तालुक्यात. आयज ते पुराय रासायनिक रंगान रंगयलेले आसा पूण कावी शैली कायम दवरलेली आसा. त्या कावी रंगकामाचे उदाहरण आमकां गोंयान पळोवपाक खूप कुस्तार आसा. पूण झोळंबे म्हणून महाराष्ट्रांत जो गांव आसा थंय जर गेले जाल्यार माऊलीचे देऊळ आसा हे ह्या कावी कलेचे उत्कृष्ट उदाहरण आसा. सैमातल्या रंगांचो वापर करून लोकांनी हे मंदिर जे आसा ते रंगयले आनी ताका लागून 300 वर्सां तो रंग उरलेलो आसा. आयज आमी जे रंग वापरतात त्या रंगांनी मंदिर आणि एकंदर कसो परिसर प्रदर्शित जाता हाची तुमकां सगळ्यांक काळजी आणि समज आयिल्ली आसा. आता खोतीगांव जो आसा हो गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो गांव जवळ जवळ 11,111 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या ह्या गावातले लोक जे आसा हे सैमा लागीं एका वेळार एकरूप असले आणि ताका लागून तांकां वन औषधीचे जाका आमी इथनो बॉटनी म्हणटा त्याचे ज्ञान ह्या लोकांक असले. आणि तुम्ही जर सैमा कडेन पळयले जाल्यार सैम तुमकां कितल्योश्यो गजाली दिता. आता आमी चुट्टां म्हणटा ह्या चुट्टांचे पयलीं अशें म्हणटाले की चुट्टांचो सोरो आंगार उडोव नाका करून. ह्या चुट्टां पासून जाय ते जवळ जवळ 40 आमी प्रकार जे आसा हे करपाक शकता. आमचो सूर्यकांत गांवकर जो आसा तो म्हणजे प्राथमीक शाळेच्या भुरग्यां खातीर अशा प्रकारच्यो जर कलाकृती म्हणजे आर्ट आणि क्राफ्टाच्या नांवा सकयल जे आमी गजाली शिकयतात त्यो गजाली शिकयत आसतना आमी जर आमच्या सैमीक वारसो जो आसा म्हणजे चुट्टां विणपाचे किंवा मल्लां विणपाचे काम जे आसा ते शिकयले किंवा शिणीच्यो शेंद्र्यो करपाक लवो नांवाच्या गवता पासून शेंद्र्यो करपाक हे सगळे जर शिकयले न्हू जाल्यार भुरग्यां भितर क्रिएटिव्हिटी निर्माण जाता. खोतीगांवान वनौषधीचो जो समृद्ध वारसो आसा तेचेर आयज मेरेन ना विद्यापीठ स्तराचेर ना आमच्या सरकारी यंत्रणे मार्फत अभ्यास जाल्लो आसा. एक बरी गजाल जाल्ली आसा की आता तांकां सरकारान गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तेंच्यांनी तांकां सर्टिफिकेशन दिल्लें आसा. पूण ह्या लोकां कडेन जी क्षमता आसा त्या क्षमतेचेर अभ्यास जावन वखदी गुणधर्म आसा त्याची जाणविकाय करून घेवप खूप गरजेचे आसा. एकंदर आमच्या कडेन जे वेगवेगळे समाज रावतात
ह्या समाजात निसर्गाचे राखण करून आपले जीवन ग्रेस्त केलेले असतात. धनगर समाज असा म्हणजे पाडीमळ, केपे आणि काणकोण ह्या सीमेचे रावपी पाडीमळाचे यमकर जर असा किंवा दाबेल गावात जर आम्ही गेलेले थंयसर धनगर समाज असा किंवा लोलये गावात जे असा माटी तळप असा धनगर समाज रावता. या धनगर समाजाची जीण जी असा ही पुराय तरेन सैमा लागी आसा. राजाची राणी पलंगार बसून मागती हो केदाळ फुलं हो मिळत नाय. मडगाव शहर हिंडलो बाजार केदाळ फुलं हो मिळत. अशा पद्धतीन जी कवना रचल्या ह्या समाजान ही सगळी कवना जी असा ही पुराय तरेन सैमा लागी असली. आमच्याकडे गोंयान पयलीपासून जे मुस्लिम लोक रावतात त्यांच्यानी सुद्धा धर्मांतर जाल्या उपरांत सुद्धा आपले परंपरा असा आपले रितीरिवाज असा पूर्विल्ल्या लोकांचे ते चालू दवरलेले आसा. तरमिलेल्या अर्जुना जाका आमी अर्जुनाचे झाड म्हणतात त्या अर्जुनाच्या झाडाची राखण जी असा ही बिराच्या नावान उसगांव हांगासर केल्ली म्हादय न्हंयच्या कांठार पळोवपाक मेळटा. आता जर तुम्ही सांखळे थंय पीर असा त्या पिराचे जर म्हणजे दर्गा पळयलो त्या दर्ग्या लागीं ते मेणकुबी आसा तो लोकांनी पवित्र मानलेलो आसा. दिवचल हांगासर पिराच्या नावान जी जागा आसा त्या जागेन आमकां आंबो सावर कुंबयो अशा प्रकारची झाडां जी आसा ती राखून दवरलेली पळोवपाक मेळटा. म्हणजे आमच्या कडेन जे वेगवेगळे समाज रावतात ह्या सगळ्या समाजांनी सैमाक विशयी आत्मीयता बाळगलेली आसा. आता गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या भागात जर गेले जाल्यार थंयसर लोक जे आसा हे लोक सैमा कडेन एकरूप जाल्ले आसा. आमच्या कडेन धिल्ल्याची परंपरा आसा. आखरी चाकरी धिल्ल्या तुजी चाकरी. तर हो जिल्लो आसा किंवा आषाढ महिना कार्तिक महिना मालनी पनवे आनंद झालाय असो म्हणपी धाल्याचो उत्सव असो हे सगळे बायलांचे जर उत्सव आम्ही बारीकपणान जर अभ्यास केलो जाल्यार लक्षात येता म्हणजे बिजी सारको उत्सव जो आसा तो कोकामी आणि उदळशे ह्या धारबांदोड्याच्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा. सगळे उत्सव जे आसा ह्या धर्तरी लागीं तेचे संबंध आसा. मळबांतले तारे आसात किंवा नखेत्रां जांकां म्हणटात किंवा ही धर्तरी माता आसा हांकां लोकांनी देव मानले आणि त्या देवाच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी आपली जीण जी आसा ती ग्रेस्त केल्ली आसा. वेळीप समाज जो आसा त्या वेळीप समाजान गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या वाठारांत जिल्लोच्या माध्यमांतल्यान आपलो सैमीक वारसो जो आसा हो तिगोवपा खातीर यत्न केल्लो आसा. छान किती दिसती फुलं पाखर अशी लहानपणान हांवें कविता शिकलेली. आता ह्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे आम्ही अभ्यासक्रमान सुद्धा अशा गजालींचो आस्पाव केलो जाल्यार आमकां आमच्या वाठारांत जो सैम आसा त्या सैमाची गिरेस्त काय कळटा. आता ब्लू मॉर्मॉन हे फुलपाखरू जे आसा महाराष्ट्राचे राज्य फुलपाखरू आसा जाका नीलपरी म्हणटात किंवा जगातलो सगळ्यात व्हडलो पतंग जाका मोत म्हणटात तो एटलास मोत पळयात किंवा काय जर वाठारांनी गेले पावसाच्या दिसांनी किंवा थंडेच्या दिसांनी जाल्यार आमकां ब्लू टायगर जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. किंवा भारतीय उपखंडातलो सगळ्यात व्हडले फुलपाखरू सदर्न बर्डविंग जर पळयले पिवळ्या रंगाचे फुलपाखरू किंवा कॉमन क्रू आसा जो काळ्या रंगाचो आसा ही सगळी फुलपाखरां जी आसा ही आमच्या जो पतंग आसा कृमी कीटक आसा हे सगळे आमच्या वाठारांत आसपी सैमाचे घटक आसा आणि तेंची राखण जर केली त्यांचे सौंदर्य जर आम्ही पळयले त्यांचे एकंदर गिरेस्तकाय जर अनुभवली जाल्यार आमचे जीण जी आसा ही खूप खुशीभरीत जावंक येता. आमच्या कडेन 400च्या वयर पक्षी आसात. 450च्या वयर आता प्रजाती ज्यो आसा ह्या प्रजातींचो आंकडो पावलेलो आसा. आता गोशाक नावाचो पक्षी जो आसा हो शिकारी पक्षी आसा गरुडा सारको किंवा एका वेळार आमच्या वाठारांत गिधाड जाका म्हणटा ही गिधाडां असली किंवा आमच्या कडेन मलाबार ग्रे हॉर्नबिल आसात. हे पुराय संवसारान काही म्हणजे आमचो जो अस्तम घाट आसा ह्या अस्तम घाटानूच हे काही पक्षी पळोवपाक मेळटा. आणि आमची म्हणजे पयलो तो गे गावो कोकत आहे शकून गे माये सांगतायत अशें ज्ञानेश्वर माऊलीन आमकां सांगलेलें आसा. हे जे माडावयल्यो कीर शेपटी हलयता चेडवांक पळोवन दोळे मारता ही सगळी जी लोकगीतां आसा किंवा संतांच्यो रचना आसा तेंचो आमी अभ्यास केलो जाल्यार आमकां कळटा की आमची जीण गिरेस्त करपाक हे पक्षी जे आसा हे महत्वाचे योगदान करतात. आता आमच्या कडेन बुलबुलाच्यो तरातरांच्यो जाती आसा
फ्लेम थ्रोटेड येलो बुलबुल जर असा तो जर पयशा तुम्ही जंगल वाठारांत जाल्यार खूप सुंदर आसा. म्हणजे खोतीगांवच्या जंगल वाठारांत जर गेले जाल्यार हो पक्षी आपल्या सुंदर आवाजान आणि सुंदर रंगान आमकां खूप भुलवणी घालतात. किंवा आमच्याकडे घुबड म्हटल्या बरोबर लोक खूप त्याका अपशकुनी मानतात. पण आमच्या पूर्वजांनी घुबडाचे योगदान जाणलेले आणि घुबड कितल्या मोठ्या प्रमाणात कृमी कीटक हांकां खाता आणि ताका लागून त्याचे लक्ष्मी म्हणून लोक स्वागत करताले. ही परंपरा आमच्याकडे नसली आणि ताका लागून आम्ही जगत असताना आम्ही आमचो वाठार जो आसा ह्या वाठारात जे जे कितें आसा हे जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता. आता बांबू पीड वायपर आसा तो पाचवोचार असता आणि पोपटी रंगाचो. तर तो बांबू पीड वायपर जाका आमी चापडो म्हणटा किंवा आमचो मलबार पीड वायपर आसा. ह्या पीड वायपरांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची दोळे आणि तकलेच्या मदीं तांकां ल्हान छिद्रां कशी असता आणि त्या छिद्रांक लागून त्या म्हणजे सर्पांक कळटा की आपल्या समोर कितें बाबा आसा. म्हणजे एखाद्या वेळार खावपाची गजाल आसा, भक्ष्य आसा काय आनी कितें आसा हे ताका कळटा. सोरोप जे आसा ही तेंची जीवन खूप वेगळ्या प्रकारचे असता. ते कोल्ड ब्लडेड असता आणि तेंची जीण जर आमी जाणून घेवपाक जाय जाल्यार रेप्टायल्स ऑफ इंडिया नावाचे पुस्तक जर आसा ते जर वाचले जाल्यार आमकां खुबश्यो गजाली निलीम कुमार खैरेन बरयलेले आसा. ते पुस्तक जर वाचले जाल्यार आमकां सर्पाच्या संदर्भात ज्ञान मेळोवंक शकता. आता हरणटोळ म्हणून जो सोरोप आसा जाका आमी हरियाटो म्हणतात. हो सोरोप त्याच्या संदर्भातली गैरसमज इतके लोकां भितर आसा की राहुल आल्वारिसान कॉल ऑफ द स्नेक नावाचे पुस्तक बरयलेले आसा की तो खंय सोरोप लोक सांगतात की झाडाचेर रावता आणि बरोबर टकलू मनीस आसा त्याच्या तकलेर उडी मारून मागीर बिळा करून त्याच्या तकलेर तात्या बित्या घालता. अशा प्रकारचे गैरसमज लोकां भितर पसरयलेले आसा. हो सोरोप जो आसा तो अत्यंत सामको दुर्बल असो सोरोप आसा. तो सेमी टॉक्सिक जरी असलो म्हणजे त्याचा दोष जाल्या उपरांत थोडो वेळ सुचता तरी हो सोरोप जो आसा तो पुराय निरुपद्रवी आसा आणि तो धरपाक जर आमी चुकले जाल्यार तो आमच्या हातीनूच मरपाक शकता. हमनो स्पीड वायपर नावाचो सोरोप जो आसा हो सोरोप आमच्या सत्तरी धारबांदोडा ह्या भागात पळोवपाक मेळटा. खूप सुंदर आणि ग्रेस्त असे हे सगळे प्राणी आसा आणि आमची जीण जर आमी म्हणजे एकंदर समृद्ध करताले जाल्यार आमकां ह्या सगळ्या गजालींचे ज्ञान घेवप खूप गरजेचे आसा. आमी पाळोळे काणकोण हांगासर गेले जाल्यार थंय आमकां अशा प्रकारचे फातर पळोवपाक मेळटा जे फातर हिमालयची पर्वत रांगा पर्वत शृंखला जी आसा ती ह्या धर्तरेर जेन्ना अस्तित्वात नसली, भारत नावाचे राष्ट्र जेन्ना अस्तित्वात नसले तेन्ना पाळोळेच्या समुद्र किनाऱ्यात हो ट्रॉन्जोनोमाइट बीच नावाचो फातर पळोवपाक मेळटा. म्हणजे पाळोळेचो समुद्र किनारो जर तुम्ही पळयलो पाटणे पर्यंत कितलो सुंदर आसा. म्हणजे आम्ही एकदा काब द राम होडयेन गेल्ले तेन्ना थंयसर ज्यो गजाली पळोवपाक मेळटा म्हणजे आयज लोक जाका बटरफ्लाय बीच म्हणटात. म्हणजे हे सगळे आयज युरोपांतल्यान येवपी परदेशांतल्यान येवपी लोकांक हे सगळी भ्रळ पडटा. पण आमचे दायज आमी जाणून घेवपाचो जर यत्न केलो जाल्यार आमकां आमचे जीवन खूप सुंदर करपाक मदत जातली. आता गालजीबाग आमी गेले किंवा आमी आगोंदा गेले जाल्यार आमकां ऑलिव्ह रिडली टर्टल नावाचे कासव पळोवपाक मेळटा. आता पाळोळेचो समुद्र आसा आणि त्या समुद्राच्या परिसरात कणको आणि मणको नावाची दोन जुवी आसा. ती जर पळयली आणि एकंदर सगळे म्हणजे आमच्या लोकांनी इतले सगळे ज्ञान जे आसा हे ज्ञान उजाळले आणि आपली जीण जी आसा ही ग्रेस्त केल्ली आसा. खरें म्हणजे ह्या सगळ्या जिवनाच्यो ह्या परंपरेच्यो म्हणजे आता हळडीचे खोले बाबा कित्याक लागून वापरप. आता नुस्तें जर भाजतालो बांगड्या सारखे नुस्तें जाल्यार लोक हळडीच्या खोल्यांचो वापर करतात. आता काणकोण ह्या वाठारांत पातोळ्यो करपा खातीर करमलाची पानां वापरतात. अशे ह्यो ज्यो परंपरा आसा न्हू ही बाबा कितें आसा शास्त्र हे जाणून घेवपाचो यत्न केल्या उपरांत आमकां कळटा की तेच्या फाटल्यान कितें तरी शास्त्र आसा. आता आमच्या गोंयांत सगळ्यान म्हणजे ताकदवार असो जो म्हशीच्या कुळांतलो प्राणी आसा जाका आमी गौर म्हणटा बायसन म्हणटा तो पळोवपाक मेळटा. आयज बायसन लोक वस्तीन येवपाक लागलेलो आसा. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे जंगलांतली जी वेगवेगळी थळावी झाडां आसा ती आमी नश्ट करपाक लागलेले आसा. आता स्लेंडर ग्लोरीज जाका आमी वन माणूस म्हणटा तोय त्याच्या अस्तित्वात म्हणजे खोतीगांव सारख्या जंगलात एका वेळार
तो पळोवपाक मेळटलो. नेत्रावळी हांगासर वाघ दोंगर आसा, राम दोंगर आसा, रावण दोंगर आसा. ह्या वाठारांनी एका वेळार तो पळोवपाक मेळटालो. पूण आयज ही सगळी रानां काबार केली वयतात आणि तेचें अस्तित्व जे आसा हे संकश्टान आसा. आता वाघ आसा किंवा कटांदर आसा किंवा पिसय आसा, हे सगळे जे प्राणी आसा ते प्राणी लोक म्हणजे तेची शिकार करतात वेगवेगळ्या कारणां खातीर. काही प्राण्यांचे मांस वापरतात खावपा खातीर. वाघ हो खरो म्हणजे आमच्या अन्न साखळेंतलो सगळ्यांतलो म्हत्वाचो घटक. आता ज्या काणकोण तालुक्याक उदक मेळटा, हे उदक आमी जर पळयलें जाल्यार तळपण न्हंय जी आसा त्या तळपण न्हंयचो उगम जाता तो रावण दोंगराच्या पायथ्या कडेन जाता. आणि गालजीबाग न्हंय आसा ती उत्तर कन्नड जो कर्नाटकाचो जिल्लो आसा त्या उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यातल्या रानाच्या वाठारांतल्यान हे उदक येता. आणि हे उदक जे आसा हे उदक आमकां जर मेळ्ळें जाल्यार आमची जीण समृद्ध जातली. तळपण, गालजीबाग, साळेरी ह्यो 3 जश्यो न्हंयो आसा. तशेंच लोलये गांवांत एक वांकडी न्हंय आसा. केशवाच्या देवळा कडेन जर तुमी गेले जाल्यार त्या वांकडे न्हंयचो तुमकां आविश्कार पळोवपाक मेळटले. पयलींच्या तेंपार त्या केशवाच्या देवळा मेरेन जहाजां येतली, म्हणजे व्हडी येतली. इतले सगळे आमचे ग्रेस्त दायज आसले. पूण आयज आमी रानां कातरली. रानां कातरल्यान दोंगर उतार जे आसले, ज्या दोंगर उताराचेर पावसाचें उदक पडल्या उपरांत ते जमनीन वयताले आणि मागीर आमकां शिंयाच्या दिसांनी, गिमाच्या दिसांनी ते उपयोगी पडटाले. ते मेळप कठीण जाल्लें आसा. ते मुख्य कारण म्हणजे आमच्या जंगलांतलो वाघ गेलो. वाघाक लागून लोक जंगलाची राखण करताले. तेका लागून काणकोण वाठारांत, सांगे वाठारांत, सत्तरी वाठारांत आमकां वाघाक लोक देव मानतात. देवाची म्हणजे वाघाची देवळां आमकां पळोवपाक मेळटात. हे सगळी परंपरा जी आसा आमकां एकंदर आमच्या पुर्वजांचो जो म्हणजे दायज आसा तेची कल्पना हाडून दिता. आता लोक घुमट वाद्य आसा, घुमट हे गोंयचे पारंपारीक वाद्य आणि तेचे वादन लोकांनी करचे. पूण तेच्या खातीर वाजयतना जर जतनाय घेतली जाल्यार एक घुमट जे आसा ते 100 वर्सां सुद्दां व्यवस्थितपणान उरोवंक शकता. पूण आयज आमी अशा पद्दतीन तेचो वापर करता की आमकां परती परती मॉनिटर लिझर्ड म्हणजे गार जे आसा जेका घुरपड म्हणटा तिची हत्या करची पडटा. हे खरें म्हणजे शेड्यूल 1 वन्यजीव कायद्यान तेका संरक्षण दिल्लें आसा. पूण आयज आमी घुमटा खातीर तेंका मारप आनी तेची कातरी काडपाचो यत्न करता. आमी जर काही पर्यावरण पूरक म्हणजे आता बकरी जी आसा त्या बकरीचे लोक मटण खातात. म्हणजे चामडे आसा त्या चामड्याचो वापर जर आमी घुमटा खातीर केलो जाल्यार बऱ्यापैकी वाद्य निर्माण करपाक जाता. आमच्या कडेन किंग कोब्रा जो आसा म्हणजे जेका भुजंग म्हणटा, हो भुजंग स्वरूप खूप सुंदर असता आणि जगातलो तो एक जहरी असो स्वरूप जो चावल्या उपरांत मनीस केवळ 20 ते 30 मिनिटांत मरता. आगुंबे म्हणून कर्नाटकान जर गेले जाल्यार तिचेर म्हणजे खूप अभ्यास रोमनस विटेकर नावाच्या सर्पांच्या संदर्भात काम करपी तज्ञान केल्लो आसा. तर आमचो अमृत सिंग आसा दिवचले आणि जायते किंग कोब्रा जे आसा ते धरलेले आसा. हो किंग कोब्रा आयज लोकवस्तीच्या लागीं येवपाक लागलो आसा. तेचे मुख्य कारण म्हणजे कितें जाल्लें आसा की मुट्टे जे आसा ते मुट्टे रस काडल्या उपरांत आमी तो चोपड जाता तो सकयल उडयता आणि ते खावपा खातीर हुंदीर येता. हुंदीर खावपा खातीर दिवड येता आणि दिवडाक खावपा खातीर आयज किंग कोब्रा जो आसा हो लोकवस्तीच्या लागीं येवपाक लागलेलो आसा. हे सगळे बदल जर आमी विचार करूंक ना जाल्यार मागीर आमची जीण जी आसा ही जायत्या संकश्टांनी भरपाक येता. आयज गोंयान विकास नावाची चीज लोक करतात आणि विकासाच्या नांवान जे सैमीक उदकाचे स्रोत आसा ते नश्ट करपाचो एक सपाटो चालू आसा आणि सरकारची मदत घेवन कांय लोक जे आसा आपणाक सैमान दिल्ले दायज आसा हे इबाडपाचें काम करीत आसा. आता सांगे तालुक्यातल्या नेतुर्ली गांवांत जर गेले जाल्यार थंय बुडबुड्याची तळी आसली. खूप सुंदर बुडबुड्याची तळी आसली. काणकोणच्या आंबा घाटांतल्यान येवपी लोक जे आसा ह्या बुडबुड्याचे तळयेचो सैमाचो आविश्कार पळोवन तृप्त जाताले. गोंयान साकोड्डे त्या शिवाय हांगासर नेत्रावळी आणि पर्ये ह्या 3 गांवांनी अशा प्रकारच्यो सैमाचो चमत्कार दाखोवपी बुडबुड्याच्यो तळयो आसल्यो. आयज तेंचे अस्तित्व आसा हे मनशाच्या एकंदर वागण्याक लागून दुर्बल जायत आसा. ही नेतुर्ली गांवांतली बुडबुड्याची तळी जी आसा तिचे रूप आता पुराय तरेन बदललेले आसा. जंगल जे आसा हे जंगल खूप गिरेस्त आसा. आता
आता गोंयान बरेच वैज्ञानिक असे मानतात की संशोधक मानतात की गोंयान सदाहरित जंगल ना म्हणजे सदांच हिरवेगार पाचवेचार असलेली जंगल गोंयात खूप कमी आसा. पण तुम्ही जर सोसोगड वाठारात गेले म्हणजे सोसोगड 1027 मीटर उंचायेचेर आसा 70 म्हालात थंय जर गेले जाल्यार अशा प्रकारचे जंगल पळोवपाक मेळटा. साखरे गांवांतल्यान जेन्ना आमची कळसा न्हंय येता तेन्ना त्या न्हंयेचो सुद्धा आविष्कार जर पळयलो जाल्यार खूप मनाक खुशी जाता. आम्ही जंगल जे आसा त्याची राखण केली जाल्यार आमकां 12 म्हयने उदक मेळपाक शकता नाजाल्यार उदक मेळप कुस्तार जाताले आणि आमची जीण जी आसा तरातरांच्या संकश्टांनी भरून येता. आता काणकोण वाठारांत खोतीगांव जर गेले जाल्यार खोतीगांव कुस्के नडके ह्या भागांत आमकां वजरे पळोवपाक मेळटा धबधबे पळोवपाक मेळटा. लोक मोठ्या प्रमाणांत धबधब्यांचेर वयता. 12 म्हयने सावरेचो धबधबो आसा मैनापी आसा तशाच प्रकारे सत्तरीन खूप असे धबधबे आसात जे 12 महिने पळोवपाक येता. पण आयज ज्या पद्दतीन लोक ह्या सगळ्या धबधब्या कडेन आसुरी प्रवृत्तीन वयतात आणि सैमाचो इबाड करतात ते पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या धबधब्याचेर बरोवंक घातलेले बरे म्हणून हांवें ह्या संदर्भात गेल्या 20 वर्सां सावन बरयले आणि म्हाका दिसून येयले की लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या सगळ्या जाग्यांचेर वयतात आणि सैमाचो इबाड करतात. आता गोंयान असल्यो गजाली आसात ज्यो तुमकां पळोवपा खातीर लोक अंदमान निकोबार वयता किंवा आमच्या इस्टर्न भारत जो आसा आसाम आणि त्याच्या वयर नागालँड मिझोराम ह्या सगळ्या भागांनी वयता पळोवपाक कितें तर लायमस्टोन क्यू चुनखडीच्यो ओवऱ्यो अशा प्रकारच्यो चुनखडीच्यो ओवऱ्यो ज्यो आसा म्हणजे जशे अमरनाथाक आमी वयता आणि अमरनाथाक शिवलिंग सैमाचो आविष्कार आम्ही पळोवन अचंबित जाता तशाच प्रकारचो स्टर्गमाइट स्टॅक्टाइट जे आसा ह्या फातरांची वाड जी जाता ती पळोवपा खातीर लायमस्टोन केव्ह जे आसा हे खूप आकर्षण आसा आणि सत्तरींतल्या जायत्या वाठारांनी अशा प्रकारच्यो लायमस्टोन केव्ह जे आसा म्हणजे कोदाळच्यान साखळे मेरेन गेले जाल्यार आमकां हे सगळे पळोवपाक मेळटा. हे दायज जे आसा गोंयचे खूप अलौकिक आसा आणि अमोल आसा आणि ह्या दायजाची राखण करप आयज जागतीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान आम्ही तो निर्णय घेवपाक जाय आणि अंदूची जी संकल्पना आसा म्हणजे पर्यावरणीय परिसंस्थेचे पुनर्जीवन करपाचे ते काम जे आसा ते करपा खातीर आम्ही प्रयत्न करपाक जाय. काणकोण तालुक्याच्या जर दृष्टिकोनांतल्यान विचार केलो जाल्यार हांगासर साळेरी तळपण गालजीबाग ह्यो 3 न्हंयो आसा त्याच पद्दतीन बाबा वांकडी न्हंय आसा ती खंयच्यान उगम जाता हो पळोवपा खातीर आमी यत्न करपाक जाय. आमकां हे सगळे दायज जे मेळाले आसा म्हणजे आता वांकडी न्हंय जो आसा त्या वांकडी न्हंयच्या सतर्क लोक ज्या भागांत रावतात त्या भागांतल्यान जर आमी थंय जर न्हंयेचें दर्शन घेतलें जाल्यार आमकां अशा प्रकारची वनस्पती पळोवपाक मेळटा जी वनस्पती गोंयच्या कांय मोजक्याच वाठारांत पळोवपाक मेळटा. आयज इको टुरिझम नावाचे जे प्रकरण सुरू जाल्ले आसा त्या प्रकरणात कांय कडेन खूप अडचणी निर्माण केल्ल्यो आसा पण पर्यावरणाची राखण करून रानाची राखण करून परिसंस्थाची राखण करून आम्ही बऱ्या पद्धतीन पर्यटन करपाक शकता. आता 70 म्हालान कुस्ते ते सोनाळ मेरेन 10 किलोमीटर जे आसा ते रिव्हर राफ्टिंग जे आसा हे रिव्हर राफ्टिंगाचो थरारक अनुभव घेवपा खातीर देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान लोक गोंयान येता. ही म्हादय न्हंय आसा ह्या म्हादयच्या पात्रांत अशा प्रकारचे रिव्हर राफ्टिंगचो अनुभव जो आसा हो घेवपाक लोक येता. हांव म्हणना की इको टुरिझम करचे न्हू पण इको टुरिझम करता आसतना पर्यावरणीय पर्यटन करता आसतना आम्ही सैमाची राखण करपाची जर निर्णय घेतलो आणि निर्धार केलो जाल्यार खुबश्यो गजाली जावंक येता. आता आगोंद भागान गेले जाल्यार थंय लोक पयलीं पासून अशा प्रकारच्या तेलाचो वापर करतात म्हणजे भिंडेल जेका म्हणटा पयलीं आता लोक कितें म्हणटा कितें रे भिंडेल पियेला काय म्हणटा खरें म्हणजे आयज आमकां सगळ्यांक भिंडेलाचो वापर करपाची गरज आसा की जे तेल आमी आयज आमच्या आहारान वापरतात ते सगळे आमच्या आंगान चरबी वाडयता तरेतरेची आमकां दुयेंतां दिता पूण आमकां सैमान गार्सिनिया इंडिका कोकोमाचे म्हणजे जेका आमी सोलां करता तेच्या पासून त्याच्या बिया पासून जे तेल दिल्ले आसा हे तेल तुम्ही पळयलेले आसतले कशा पद्दतीन आसा तशें ओटम म्हणून आसा ओटमाची सोलां लोक करताले आनी तेंचो वापर जो आसा ते नुस्त्याचे कडेक करताले चटणी करपाक करताले सवराक करपाक करताले ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो आमी जाणून घेवपाक जाय की लोकांनी हे कित्याक लागून केले आणि आमी जेन्ना म्हणटा की पुनर्जीवन
पर्यावरणीय परिसंस्थेचे ते करपा खातीर आयज जागृती जावपाक गरजेची आसा. आमची विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज आसा आनी ह्या फौजेन विठ्ठल शेळके आसा, चंद्रकांत शिंदे आसा, गजानन शेट्टी आसा, सरीश अवखळे आसा. हे ज्या पद्दतीन वेगवेगळे प्रकल्प हातान घेवन काम करता त्या पद्दतीन आम्ही जर सगळ्यांनी प्रत्येक गावांनी प्रत्येक शारांनी पथनाट्याच्या माध्यमातल्यान किंवा काही वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम म्हणजे एका वर्सा आम्ही असो कार्यक्रम घेतलेलो की त्यांच्या घरा वचप आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाडांची लागवड करप. आता पर्वरी वाठारात आम्ही मानकुराद आंबे लायलेले, आम्ही गोंयात पेडणे ते काणकोण मेरेन जांभळीची झाडां लायल्ली आसा. म्हणजे जे लोक काळजी घेतात आणि त्यांच्याकडे हे झाड व्हरून घेवन ते लावपाचे काम केल्ले आसा आनी अशी जायते कडेन झाडां जी आसा ही लागलेली आसा. आयज हांवेन ज्या ज्या लोकांच्या म्हणजे वाठारांत पोरसून हांवेन आंबाड्याची झाडां लायलेली आसा. आयज ते लोक तेंचे आंबाडे जाल्या उपरांत आमकांय भेट दितात. म्हणजे अश्यो जर आमी ल्हान ल्हान गजाली केल्यो जाल्यार आमचो सैम आसा तो ग्रेस्त आनी राखण जावपाक मदत जावपाक येता. माउंटन इम्पेरियल पिजन जो आसा म्हणजे आमच्या कडेन वेगवेगळे पक्षी आसा आनी कितले सुंदर आमच्या कडेन ही सगळी गिरेस्त दायज आसा. पण आमी केन्ना ह्या गजाली कडेन लक्ष दिना. म्हणजे आमी जेन्ना हांवेन म्हटलें की माडा वयलो कीर आसूं किंवा कावळो आसूं किंवा वेगवेगळे सुकणी सवणी आसूं ह्या सगळ्यांची राखण जर केली जाल्यार तेतूंतल्यान आमचे जीण जी आसा ही समृद्ध जावंक येता. प्रत्येक घटक जो आसा हो सैमान विचार करूनच निर्माण केल्लो आसा आनी त्या विचाराचे म्हत्व आमी जाणूंक जाय. आमी जेन्ना हे सगळे दायज जे आसा सैमाचे दायज राखून दवरपाचो यत्न करतालो तेन्नाच आमची जीण आसा ती गिरेस्त जाताली आनी आमकां सगळ्यांक सूख आनी समाधान मेळटाले. सर्वेन सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया. हांव पलाश अग्नी आनी तेचे सगळे साथीदार आसा तांकां नमस्कार करता आनी धन्यवाद दिता. आनी तुमी हे व्यासपीठ म्हाका आयच्या दिसा उपलब्ध करून दिले. आयच्या दिसाचो तिसरो कार्यक्रम पूण म्हाका खूब खुशी जाता की अशे तरणाटे जेन्ना ह्या सगळ्या जागृती अभियानान काम करतात तेन्नाच परिवर्तन नावाची गजाल जावपाक शकता. क्रांती करपा खातीर रस्त्यार येवच्या परस आमी जर काही प्रात्यक्षिक जर गजाली केल्यो जाल्यार जीण जी आसा ही खूब सुंदर जावंक येता आनी ते तुमी ह्या माध्यमांतल्यान सुरू केल्ले आसा त्या बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद दिता. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं सर. सुंदर अशें म्हायतीपूर्ण सत्र अशें जालें अशें आमच्यान म्हणूं येता. तुम्ही दिल्ली म्हायती प्रत्येकाक उपकाराक पडटली. तातूंतल्यान आमी आयज खूब कितें शिकले इतलेंच तुमकां सांगन दिसता सर. तुमचे सत्र आयकल्या उपरांत आमचे गिन्यान खर पडलीच पूण आमचे कांय प्रश्न आसात आनी तुमच्यो जापो मेळून ते प्रश्न निखालस सुटावे जातले हातूनय आमकां तितलोच विश्वास आसा. प्रश्न जाप सत्राक सुरवात करता आसतना पयलो प्रश्न घेता सर. प्रश्न असो आसा: what efforts are taken to increase or propagate fruiting trees which are native to Goa and which are rare to find? गोंयान ज्यो अश्यो वनस्पत ज्यो आसात ज्यो आदी खूब मेळटाल्यो आनी आतां त्यो मेळपाक कठीण जाल्यात, त्यो वनस्पती जावच्यो म्हणून आमी कितें एफर्ट्स घेतल्यात अशे तरेचो प्रश्न आसा. देखीक ओटम जे आसा हे झाड आता जगमा जी आसा ही जगमा आमच्या कडेन पोर्तुगीजांनी हाडली आनी जगमाची झाडां जी आसली ती आमच्या कडेन मोठ्या प्रमाणात एका वेळार आसली. आयज जगमा जी आसा ही नानपय जावपाक लागलेली आसा. आता ही जगमा जी आसा ती वन खाते जे आसा वन खात्यान त्याची नर्सरीच्या माध्यमांतल्यान जे रोपवाटिका जी आसा त्या रोपवाटिकेन जी रोपां तयार केल्ली आसा ती जर आमी लायत व्यवस्थितपणान जाल्यार आमकां ह्या फळांचो आस्वाद मेळपाक येता. आता एका वेळार प्रत्येक गावांत जांभळी आसली आनी त्या जांभळीचेर जवळ 3 महिने भुरगे जे आसली ते खावपाक त्या जांभळी लागीं येतली. म्हणजे काही आमच्या कडेन वेगवेगळ्या प्रकारच्यो जांभळी आसा जशे रसाळ आनी कापे हे फणसाच्यो जाती आसात. तशेंच जांभळांच्यो व्हडली जांभळां, धाकटी जांभळां, मागीर भेडसां आसताली त्यो जांभळेचेच प्रकार. आता भेडसां जी आसा ही पुराय तरेन लोक विसरलेले आसा. शिणी नावाचो एक खजूर जो आसा
ज्याच्यापासून लोक साखर आणि गोड करताले. आयज गोंयान ही शिणी पूर्णपणे विसरलेली आसा, ताका मराठीत शिंदी म्हणतात. तर ही शिंदीची झाडां जी आसा ती माडा सारखी असतात आणि तांकां माडाक जसे नाल्ल लागतात तशीच ही शिणां लागतात आणि ते शिणां लोक खाताले. इतके सुंदर आमची जीण असताली. म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींचो आम्ही आस्वाद घेताले. तरातरांची आता जाम आसा. आमच्याकडे जाम जास्तीत जास्त जाम जे आसा हे हायब्रिड व्हरायटीचे आसा, पण आमच्याकडे गोंयांत त्या लोकांनी काही विकसित केल्ल्यो जाती ज्यो आसा जे गांवठी जाम म्हणटा, हे गांवठी जाम आमकां मेळटाले. आता ह्या गांवठी जामाचे सुद्धा रोपां जी आसा ही रोपां उपलब्ध आसा. म्हणजे आम्ही जर विशेषतः सांगे तालुक्यातल्या वालकिणी ह्या गावातल्या नर्सरीक भेट दिली जाल्यार थंय आमकां ती मेळोंक शकता. आता काणकोण वाठारांत काही जाणांनी खाजगी स्तराचेर नर्सरी केल्ल्यो आसा, थंयसर जायती झाडां उपलब्ध आसा आणि फळ झाडां अंदू गोवा सरकारान जे वन खात्याच्या माध्यमांतल्यान चळवळ उबी केल्ली आसा, तर तेंच्या कडेन झाडां दिवपाची येवजण सुरू केल्ली आसा. तर तेचो लाभ आणि तेतून तेंच्यांनी जास्तीत जास्त फळ झाडां जी आसा ही फळ झाडां ताका प्राधान्य दिल्ले आसा. म्हणजे आता आमच्या कडेन फागलां आसताली पयलीं, तर फागलांची लागवड करपाक येता, कारोतेची लागवड करपाक येता. म्हणजे आमच्या काणकोणा जर कामता जर पळयली जाल्यार त्या कामताच्या वाठारांत आमकां वेगवेगळी वनस्पती पळोवपाक मेळटाली. म्हणजे फळ झाडां, फूल झाडां, आता चाफो जो आसा म्हणजे सोन चाफो, कवठी चाफो, देव चाफो, हे असे वेगवेगळे चाफ्याचे प्रकार आसात. तर शाळांच्या वाठारांत आमी फूल झाडां, फळ झाडां आणि वखदी झाडां हे लावपाचे यत्न करपाक जाय. तशें केलें जाल्यार आमकां ते म्हणजे तेचो फायदो जावंक शकता. म्हणजे आता जर आमी सुरंगाचे वळेसर आमी म्हणटा, खूप सुंदर आसताले सुरंगाचे वळेसर. पूण सुरंगाची झाडां जी आसा ती लोक मेळना म्हणटा, पण त्याचे रोपे जे आसा हे घुटरमरण म्हणून आसा फोंड्या हांगासर, तर थंय उपलब्ध आसा. वालकिडी हांगासर उपलब्ध आसा. तशे संपर्क साधून म्हणजे तुका जर कसली रोपां जाय जाल्यार तुम्ही आमचा विठ्ठल शेळके आसा किंवा आमच्या कडेन संपर्क साधलो जाल्यार ती उपलब्ध करून दिवपा खातीर आमी यत्न करपाक शकता. आणि तेच जर काम प्रत्येकान आपल्या वाठारात जी जागा आसा त्या जाग्यान जर घेतली, म्हणजे लोक सांगता आम्ही फ्लॅटात रावता, आम्ही खंय झाडां लावपाची. हांव म्हणटा की तुम्ही काटेकोवर लाया, अलुवावेरा जेका म्हणटात ती एका कुंडीन जर लायली जाल्यार ज्या वेळार भुके खातीर काय खावंक ना जाल्यार तुम्ही अलुवाराची जे ब्लेड कशे असता तिचे काटे काढून व्यवस्थितपणान तेंचो आस्वाद घेवंक शकता. तुमकां थंडी जावपाची कमी जावंक येता किंवा तुमच्या चेहऱ्याक जर मुरमा येता जाल्यार तेचो वापर केल्यार तुमचो चेहरो जो आसा ताका तजेला येवंक शकता. अश्यो कितल्योश्यो गजाली आमकां सैमान दिल्लो आसा, तेचो वापर आमी करपाक जाय. फळ झाडां जी आसा ही फळ झाडां आमी लावपाचो यत्न करपाक जाय. देव बरें करूं सर. इश्टानू सरान सांगिल्ले प्रमाण अशी कितलीशींच झाडां आसात जी कमी जायत आसात, पूण तरी लेगीत प्रयत्न आमचे कडेन आसा. आमी कितलो प्रयत्न करता आनी ती झाडां जगपाचो वा ती झाडां रोपले जे आसा ते लावपाचो प्रयत्न करता. आमी फक्त सरकारा कडेन वा हेर जी वन जीवन खातें सांबाळटा तांचे कडेन बोट दाखोवपाची गरज ना. आपले परीन जितले जाता तितले करचे आणि तातूंतल्यानूच ह्या पर्यावरणान आमची थोडी भोव लागणूक आसा हें समजून योगदान दिवचें. मुखार सर तुमचे खातीर आनीक एक प्रश्न आसा. म्हादयच्या चळवळींतली सर्वसामान्य जनतेची संवेदनशीलता आणि योगदान हाचेर तुमचे विचार कितें आसात? आता गोंयांत कितें जाल्लें आसा की आमचें शिक्षण जें आसा ह्या शिक्षणान आमच्या खंयच आमकां न्हंयांच्या संदर्भात म्हायती ना. आता जर काणकोण वाठारांतल्या लोकांक जर हांवें म्हटलें की वांकडी न्हंय खंय आसा जाल्यार बरेच लोकांनी सांगलें म्हाका वांकडी न्हंय म्हणून खंय आसा, वांकडी न्हंयच ना. अशा प्रकारच्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. प्रत्येक वाठारांत लोक रावता त्यांच्या जर परिसर अभ्यास नावाचे जो विषय आसा, कोंकणीन मराठीन तो विषय शिकयलो वयता किंवा इंग्लिशीन शिकयलो वयता, तर ते शिक्षक जे आसात तेंच्यांनी थळाव्या म्हायतीचेर जर जोर दिलो जाल्यार भुरग्यां भितर ती जाणविकाय येवंक शकता. आता आमच्या गोंयांत कितें जाल्लें आसा की लोकांक म्हादय म्हटल्या बरोबर ती सत्तरीचो प्रश्न. हांव जेन्ना सांगता की दूधसागर न्हंय जी दक्षिण गोंयांत आसा, दूधसागर धबधबो तोय म्हादयचो भाग म्हणून लोक अचंबीत जाता. बाबा आमचे जे उत्तर गोंयचे कांय वाठार आसा त्याच बरोबर धारबांदोडा तालुको जो आसा दक्षिण गोंयचो त्याचें अस्तित्व दुर्बल जातलें अशें जेन्ना सांगता तेन्ना म्हणटा अरे हे उत्तर गोंयांकूय लागता, दक्षिण गोंयांकूय लागता.
म्हणजे आता ही म्हादय जर वळून कर्नाटकान हेली जाल्यार जी समुद्राची अरबी सागराची क्षारता जी आसा सलायनिटी आसा ती वाडटली आणि आमची जीण जी आसा ही खूप संकश्टान सापडटले जे जो पर्यंत आमकां कळना न्हू तो मेरेन हे प्रश्न अशेच अनुत्तरीत उरताले सर्वसामान्य मनशाक भितर जर जाणविकाय निर्माण करतालो जाल्यार त्याच्या खातीर तेंच्या कडेन चर्चेचे कार्यक्रम तेंच्या कडेन तेंच्या भुरग्यांक जर आमी जाणविकाय करून दिली हांवें अशा सत्तरी वाठारांत किंवा गोंयच्या खंयच्या वाठारांत म्हाका जेन्ना जेन्ना लोकांनी आपयलो त्या वेळार ह्या विशयाची म्हायती दिवपा खातीर हांवें प्रयत्न केल्ले आसा संवेदना जी आसा ही संवेदना शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान संस्काराच्या माध्यमांतल्यान निर्माण जाता आणि ती निर्माण करच्या खातीर आमी सगळ्यांनी जर यत्न केले जाल्यार ही संवेदना विकसीत जावंक येता आणि ही संवेदना विकसीत जाता तेन्ना लोक रस्त्यार येता किंवा आपल्या राजकारण्यांक त्याच्या विशीं जाब विचारतात गोंयांत ज्या पद्धतीन कर्नाटकांतल्या म्हणजे उत्तर कर्नाटक ह्या भागातले लोक धर्मगुरू थंयचे प्रोफेसर थंयचे वकील वेगवेगळे संघटना आसा शेतकरी संघटना आसा हे सगळे लोक म्हादयचे उदक जे आसा हे कर्नाटकात 150 किलोमीटर व्हरपा खातीर रस्त्यार येता आणि आमी गोंयकार जे आसा ह्या प्रश्नाचेर खूब शिथील आसा ही शिथिलता आमी जर कमी करताले जाल्यार त्याच्या खातीर न्हंयाच्या संदर्भातली किंवा तळ्याच्या संदर्भातली झऱ्याच्या संदर्भातली साक्षरता जी आसा जाका आमी वॉटर लिटरसी म्हणटा ती निर्माण जावप खूप गरजेची आसा आमच्या कडेन एनवायरमेंट अवेअरनेस जो आसा हो आमच्या कडेन संस्कृतीचो वारसो म्हणून येयल्लो आसा पूण पर्यावरण शिक्षण जर करताले जाल्यार त्याच्या खातीर लोकां भितर वैज्ञानीक दृश्टिकोन निर्माण जावपाक जाय देवा दाणो बाबा काणकोणा कित्याक आसा आवळी दाणो आमी गेले आवळी गेले जाल्यार थंय लोकांनी रानां राखून दवरलेली आसा कित्याक लागून दवरलेले देवाच्या नांवान हे सगळे जर व्यवस्थितपणे सांगले जाल्यार लोकांची संवेदना विकसीत जावंक शकता आणि आमच्या चळवळीक त्याचो उपयोग जावंक शकता आणि ती निर्माण करपा खातीर आमी प्रयत्न करता बरें करूं सर खऱ्यांनीच प्रत्येक मनशा भितर जर हे गूण आयले पर्यावरण सांबाळपाची तांची जबाबदारी जी आसा ती तांकां कळ्ळी जाल्यार हे पर्यावरण सांबाळपाक आमचो तुमचो सगळ्यांचो हात लागू येता आनी तो लागपाक जाय हे सराच्या उलोवपांतल्यान आयज कळून आयलें सर तुमचे खातीर एक निमणो प्रश्न घेता विकास आनी पर्यावरण रक्षण हांचो मेळ कसो घालूं येता विकास आणि पर्यावरण संवर्धन हे करताले जाल्यार आमचे राजकारणी जे आसा ते मागीर पंचायत पातळी वयले आसूं नगरपालिका आसूं किंवा विधानसभा आसूं किंवा लोकसभा आसूं ह्या सगळ्यांक हांवें सांगले तशी पर्यावरण साक्षरता जावप गरजेची आसा आणि प्रत्येक मतदार जो आसा ह्या मतदारान आपूण जर जाणविकाय करून घेतली आपल्या वाठाराची आणि आपल्या वाठारांत ज्यो ज्यो गजाली आसा तेची राखण करपा खातीर जर यत्न केले म्हणजे ज्या पद्धतीन दिवचल तालुक्यातल्या सुर्ला गावातल्या लोकांनी 12 जाणांची राय जी आसा देवराई आसा ती बाबा काय तिचे संरक्षण जावपाचे थंय मिना खडीचो व्यवसाय येवचो न्हू असो निर्णय घेतलो आणि बायोडायव्हर्सिटी हेरिटेज सायट डिक्लेअर केली त्या लोकांनी तशा पद्धतीन आता काणकोण आमी जेन्ना पळयता थंय पर्तगाळ आसा तळपण न्हंयच्या काठाचेर जे पर्तगाळ आसा थंय बाबा गोंयांतलो 2000 वर्सांचो वडाचो एक संसार आसा ते बाबा बायोडायव्हर्सिटी हेरिटेज सायटीन येता म्हणजे तशा पद्धतीन आमी ते जर विचार केले जाल्यार तेची राखण जातली आमी विकास करता आसतना कितें करता की आतां त्या पर्तगाळांत जर आमी गेले जाल्यार थंय रस्तो केल्लो आसा रस्तो करता आसतना लोकांक ती जाणविकाय नासली किंवा आमचे जे नियोजन करपी लोक आसले तांकां जाणविकाय नासली की आमी बाबा ह्या वडाच्या एकंदर कुटुंबाचेर घालो घालता हेचे लोकांक विसर पडली म्हणजे आमी जर तेची राखण करून जर व्यवस्थितपणान नियोजन करून जर रस्तो केल्लो जाल्यार तो खूप फायदेशीर जातलो तर ब्रिटिशांनी रस्ते केले ब्रिटिशांनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर धरणां मारली पूण एक बरी गजाल त्या लोकांनी केल्ली आसा की तेंच्यांनी रस्त्याच्या दोनूय बाजूक झाडां लायल्लीं आसा आतां हांव जेन्ना ओमान ह्या देशांत गेलो तेन्ना ओमान देशांतलो जो सद्याचो सुलतान आसा तेचें शिक्षण भारतांत जालें म्हणजे तो जेन्ना थंयसलो राजा जालो सुलतान जालो तेन्ना पयलीं काम तेणी केलें की ओमानची राजधानी जी मस्कत आसा त्या मस्कताच्या रस्त्याच्या दोनूय बाजूक तेणी सगळे कडुलिंब व्हरून भारतांतल्यान लायले आता आमच्या कडेन ही दृष्टी कित्याक येयना आमच्या कडेन आमी राजकारणी आसा तांकां ही जाणविकाय करून दिना बाबा तेंच्यांनी रस्तो जो आसा म्हणजे एका रस्त्याचेर 130 स्पिडीन गाडी वयता त्या रस्त्याच्या दोनूय बाजूक आमच्या कडुलिंबाची झाडां आसा
आम्ही आमचे रस्ते सुद्धा जेन्ना विस्तार करता तेन्ना विस्तार करता आसतना आमी ठरोवपाक जाय बाबा एक झाड मेले जाल्यार आमी निदान 5 झाडां तरी लायताले. आता वडाचे झाड जर एक नष्ट जावप जाल्यार आमी 100 वर्सांचो एक वारसो नष्ट करता सैमाचो. त्याच बरोबर कितक्याशा पक्ष्यांचे, कितक्याशा कृमी किटकांचे, कितक्याशा जनावरांचे संसार उद्ध्वस्त करता की आमकां अजिबात जाणविकाय नासता. आणि ताका लागून एनवायरमेंट लिटरसी जावप खूप गरजेची आसा आणि ती करता आसतना म्हणजे आमी बाबा विकास करताले उदरगतीचे प्रकल्प जे आसा ते आमी जेन्ना हातान घेताले त्याच बरोबर आमी पर्यावरण संवर्धनाक महत्व दिताले आणि पर्यावरण जर उद्ध्वस्त करून विकास केलो जाल्यार आमची जीण आसा ती भकास जातली आणि जायते प्रश्न जायते समस्या आमकां निर्माण जातले. आता COVID-19 जे संकट आसा ही महामारी आसा, ही महामारी असो किंवा KFD असो आणि आता येवपी जे झुनोटिक डिसिजीस आसा म्हणजे ज्यांचो उद्भव जो आसा तो तरातरांच्या जनावरांतल्यान जाता. ह्यांचो सगळ्यांचो विचार जर आमी केले जाल्यार आमच्या लक्षात येता की आमी सैमा कडेन जर प्रतारणा केली जाल्यार आमकां त्याचे दुष्परिणाम सोंसचे पडटले. म्हणून विकास करता आसतना पर्यावरण संवर्धन आणि संरक्षण हे आमी नदरेन दवरपाक जाय. रस्त्या खातीर झाडां मारली जाल्यार 10 पटीन आमी झाडां लायतले. आमी एखाद्या शाळेच्या महाविद्यालयाच्या सहकार्यान आमी औषधी वनां निर्माण करताले, आमी आम्र वनां निर्माण करताले, आमी सुरंगीचे वन निर्माण करताले अशें ठरयत जाल्यार जातलें. आता एखाद्या झऱ्याचे सौंदर्यीकरण करपाक जर जाय जाल्यार ताका जंबू खडपपाचो म्हणजे जाका आमी लॅटराइट स्टोन आसा त्याचो वापर करून व्यवस्थितपणान त्याचे संवर्धन करपाक येता. ताका जर सिमेंट कॉन्क्रीट घातले जाल्यार त्याचे अस्तित्व आसा ते दुर्बल जातले. म्हणून ह्यो गजाली लक्षात आता बाबा एक बंगलो बांदता जाल्यार त्याचे चारय वाटेन आमी जर झाडां लायली जाल्यार त्याची राखण जातली. आता आमच्या कडेन गोंयान हे फावट जे वादळ येयले हे वादळ रोखपाचें काम 50% पेक्षा ज्यादा जंगल असलेल्या ह्या रानांनी केल्लेले आसा. गोंय हे खूप ग्रेस्त राज्य आसा कित्याक हांगासर 1224 चौरस किलोमीटर जंगल आसा आणि ह्या जंगलाक लागूनच आमच्या गोंयची राखण जाता. हांगासर खारफुटी आसा, मँग्रोव्ज आसा, ताकाच लागून गोंयची राखण जाता हे आमी विसरूंक जायना. म्हणून विकासाचे प्रकल्प हातीन घेताना आमी पर्यावरण संवर्धन करताले हे नदरेन दवरपाक जाय. देव बरें करूं सर. तुमच्यो जापो खऱ्यांनीच सुंदर आशिल्लो आणि प्रत्येक मनीस जो आयची ही कार्यावळ पळयता ताणी निश्चितच ह्या उलोवपांतल्यान खूब कितें शिकला आसतले. कांय जाणांचे प्रश्न आसले ते प्रश्न सुटावे जाले आसतले. आता हाचे मुखार सगळी आमचेर आसा आमी कशे तरेन पर्यावरण सांबाळटले आणि ते दिकेन वावुरतले. आयज तुमी जे वेगवेगळे वनजीवन आसा ताचेर आमकां दृकश्राव्य श्राव्य रुपान माहिती दिली ते खातीर तुमचे आभार व्यक्त करता सर. कितलीशीच वनस्पत जी आसा चिवरा म्हणूं येता वा करमला म्हणूं येता अशे तरेच्या वनस्पतींची वळख तुमी आमकां आयज परत एकदा करून दिली ते खातीरूय तुमचे उपकार सर. तशेंच कितलेशेच जागे आसा गोंयान जे आमकां खबर नात त्या जाग्यांची वळख तुमी करून दिली. आयचे हे सत्र खऱ्यांनीच बेस बरे तरेन रंगले आणि आमी खूब कितें शिकली हातून मात्तूय दुबाव ना. शेवटाक आभार प्रदर्शन करचे पयलीं एक कळवणी तुमकां सगळ्यांक दिता. पराशक्ती स्टुडिओ हांणी सर्गेस्त नित्यानंद नायक यादिस्तीक अणभव कथन सर्त आयोजीत केल्या. ह्या सर्ती वरवीं तुमी ऑनलायन शिक्षणाचो अणभव जो आसा जो तुमकां आयला ते तुमी सांगपाक शकतात. तेन्ना तुमी जर अजून तुमची एंट्री धाडूंक ना जाल्यार 7 जून मेरेन तुमी pafins18pafins18@gmail.com ह्या ईमेल आयडीचेर धाडूं शकतात. शेवटाक आयची ही कार्यावळ हांगा सोंपता अशें सांगचे वयली ही कार्यावळ जैतिवंत करपाक जाणी जाणी आमकां मदत केल्या तांचे आभार व्यक्त करपाक हांव ही संद घेता. सगळ्यात पयलीं भोवमनीस राजेंद्र केरकर सर जे आयचे वक्ते आशिल्ले तांकां दिनवासता. तांच्या उलोवपांतल्यान आमची मनां उक्ती जाली. तांचे उलोवप खऱ्यांनीच मार्गदर्शक आशिल्ले. तातूंतल्यान आमी खूब कितें शिकले, जाणा जावन घेतले आणि तांची जी म्हायती आसा ती आमी आमच्या सदच्या जिवनांत अमलांत हाडटली अशें तांकां उतर दिवया. एक पर्यावरण मोगी म्हणून आमची जी जबाबदारी आसा ती बरे तरेन सांबाळून घेवया आणि मुखावयल्या पिळगेक बरें पर्यावरण आमी दवरपाचो प्रयत्न करूया. तशेंच ह्या कार्यावळीक ऑनलायन स्वरुपान आमकां जोडिल्ले सगळे मानिस्त जातून साहित्यीक आसतले, शिक्षक आसतले, विद्यार्थी आनी हेर पर्यावरण मोगी
तांचे सगळ्यांचे हांव उपकार आठयता. तुमच्या बगर ही कार्यावळ शक्य जावची नासली. तुमचो मोग, तुमचो आशीर्वाद असोच आमचेर जावं अशें म्हणटा आनी आयची कार्यावळ हांगासर सोंपता अशें जाहीर करता. देव बरें करूं.